चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानुवाच्या माणका मतेंगारा वळेंत तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव हांगा केपें आसा. आमचो भाव म्हजे मुखार आसा लॉरेन्स फेर्नांडीस, पूण सगळ्योच ताका लॉरी ह्या नांवान वळखतात. ताणें तियात्राचो जायतो वावर केला. थोडो काळ तो परदेसांत आसलो, थंयसरूय ताणें हो तियात्रांचो वावर करपाचो सोडूंक ना. म्हणटच ह्या पालकाचेर ताणें कसलो जादू केलो आनी तो कसो मुखार आयलो हाचें आमी थोडें ताच्या लागच्यान आयकून घेता आसतनाच लॉरी बाब आयच्या माणकां मतेंगारा वळेंत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमकां देव बरो दीस दिवं. लॉरी बाब, तुजी सुरवात ह्या पालकाचेर कशी जाली? पयलेच फावट जेन्ना कार्नवाल खेळ नासतात न्हू, आनी चड करून निमाण्या कार्नवालाक, तेन्ना हांव सुमार 6 वा 7 वर्सांचो कितें आसलो. म्हज्या अंकलान म्हाका सांगलें आमच्या गांवांत, म्हजो जल्माचो गांव आंबावली. सो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, आरे तुमी भुरगे ल्हान ल्हान कितें करतात, कितें कांतारां बी म्हणत रे. मागीर आमकां फोर्सान कशें दुखलून कशें थिंगा ताणें गांवच्या खुर्सा लागीं धाडलें. सो हांवें आनी म्हज्या काजनान आनी एकट्या काजनान तिगांयनी आमी एक बाराबर कांतार म्हणलें. आनी तें मागीर सगल्या लोकांक आवडलें. आनीक आमकां एक उमेद कशी जाली कितें एक पावल फुडें मारूंक म्हणजे पालकार वो कितें. तेन्ना मागीर तें कवर जातच मागीर हांव तितून पडोंक ना. सो तें थिंगाय स्टॉप जालें. थिंगा स्टॉप जालें. दुसऱ्या वर्साक आनीक थोड्या वर्सांनी, म्हणजे दुसऱ्या वर्साक न्हू, थोड्या वर्सांनी तेन्ना तूं जाणा ज्योतीन बाब, गांवांत कितें फेस्त बी आसल्यार गांवच्याच भुरग्याक एकठांय जावन कितें बरोवन आपणें पालकार हाडटाले. सो हांवें म्हणलें आमच्या गांवच्या भुरग्याक, तेन्ना हांव अबावट 18 years old, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक म्हणलें, पळय रे सगल्या गांवच्या भुरगे आपल्या फेस्तांक तियात्र करतात एकठांय जावन, आमी करुया. तें म्हणलें कोण दितलो आमकां स्टोरी पार्ट. मागीर म्हजो मामा आसलो वेर्ना, तेजे लागीं एक स्टोरी आसली, तेणें त्याच्या गांवांत दाखयल्लो. हांवें सांगलें मामा लागीं गेलो, मामा म्हाका एक तुजी ती पार्ट दी, हांव आमच्या फेस्ताक दाखयता. तो म्हणलो नो प्रॉब्लेम, आपूण तुमकां कितें डायरेक्शन बी जाय जाल्यार दाखोवंक जाता. मागीर तो बोटीसून येयल्लो आसलो, तो येयलो आमकां डायरेक्शन दाखोवपाक, कितें उलोवपाक. आनीक तेन्ना आमी बरीच गेली, सगल्यांक मानली. आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें मोयपाशी सून. सो सगल्यांक ताणें आवडलो. आनी आतां तितून हांवें तेन्ना हांव ल्हान म्हणटच म्हाका हांवें एक चेडवाचें कशें एक कांतार म्हणलें, चेडूं न्हेसून. आनीक तेन्ना तो शो जालो. मागीर दुसऱ्या वर्साक सगल्या भुरग्यांक उमेद येयली. पयलेच फावट नाचले त्या वर्साक. दुसऱ्या वर्साक म्हणूं लागलें, तेणेंच म्हाका फोर्स केलो, लॉरेन्स आमी दुसरो फावट तूं बरय, तूं कित्याक बरयना. हांवें चिंतलें म्हज्या लागीं जायना तें बरोवंक, मागीर ट्राय कर रे तूं. हांवें मागीर ट्राय केली. आनी तेन्ना 19 वर्सांचो ट्राय केली आनी एक बरयली. आनीक त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें निर्मोण तशेंच फॉर्मोण. सो तेन्ना ती बरोवन हांवें पालकार हाडली. आनीक हांवें तितून कांतारां म्हणलीं, सगल्यांक आवडलीं. आनी तियात्र हेजो सस्पेन्स आसलो. हांवें सगल्या लोकांक एकदम आवडलो. आनी सगल्यांक दुसऱ्या दिसाक म्हाका सगळे कोण म्हजे फ्रेंड आसा ते येयले घरा लागीं. आनी तेन्ना आमच्या घरांत कोणूच ना. म्हजो माय पाय ल्हान आसतना संपलो, एकदम ल्हान. पांयशें तोर म्हाका उगडासूच ना, तोंड फेस कार्ड म्हाका उगड आसना. मागीर तर हांव 10-12 वर्सां आसली. सो तेन्नासून म्हजी सुरवात जाली
मागीर हांव बरोवंक लागलो. आतां जो तुजो पयलो तियात्र आनी मामालागच्यान मोयपाची सून, सो ही जी सुरवात जाल्या खरेंच एक बरी सुरवात. कारण रोखडोच दुसऱ्या वर्साक तुजे भितर तुकाय एक दुसऱ्या सांगात्यांनी फोर्स दिलो आनी तुवें मुखार गेलो. म्हणटच जे मामाक जे गूण आसले ते तुका थोडे भोव मेवल्यात, हातून इलोय दुबाव ना. आनीक तुज्या फॅमिलींत असो आनी कोण आसलो जो तियात्रांनी बी न्हेसपी? होय, जायते जाण म्हणजे गांवांचे आदले जाणटे म्हणटाले गोडेक तुजो पांयचो तुका रक्तांचो गूण येयला, कित्याक म्हजो पांय जे जुमणी वयले खेळ नासयतालो आनी आख्खें केपें भोंवत ते वळखताले. केपेंच न्हू, चिंचोण्या ते सायडीन सगल्याक. पांयचें नांव? पांयचें जुकी रुजारियो फेर्नांदीस. सो आतां हांव मदेंच तुका कट कोत्ता. म्हणजे ह्या खेळांनी जावं ह्या तियात्रांनी मिसळ जाता आसतना आमी आयज पळयतात आयच्या काळार की जायते तियात्रिस्ट जांकां कांतारां म्हणोंक येनात, पूण तूं म्हणटा की तुवें सांगलां ते भाशेन सुरवातेक ल्हान आसतना बरोबरच्या बरोबर तुवें कांतार म्हटलें आनी त्या उपरांत तुवें तुज्या स्वताच्या जावं मामाचो जो तियात्र तुमी केलो तातूंतय कांतारां म्हटलीं. तर तुका हें कांतारां म्हणपाची आवड जावं ते गूण तुका कशें आयले अशें तुका दिसता? ते बाय नॅचरलच ते म्हाका येयले. कोणें म्हाका शिकोवंक ना कंपोजींग करपाक वो सिंगींग करपाक. ऑटोमॅटिकली ते एक पावटी म्हाका कांतार म्हणून फर्स्ट टायम म्हाका अशी भिरांत दिसली पालकाचेर. म्हणजे तुजें पब्लिकाक फेस करूंक जाय, म्युजिकाचेर तुजें कान दिवंक जाय बिटाचेर, तुजीं उतरां तूं सांडला तितून जाल्यार तूं गेलो. तशें जावंक जायना म्हणून हांव ती कोणाचें प्रॉम्प्टींग बी रावनासलो. पाहाड करपाचें कांतार पयलें आनी मागीर तुवें लोकांक चोय तें कितें कितें कर तितलें तुवें विसरना. सो तितून हांव मागीर एक पाटी कांतार म्हणजे जालें परफेक्ट आनी म्हाका दुसऱ्या दिसा मागीर लोकांनी तो एप्रिशिएट केलो जाल्यार तेन्नासून मागीर म्हाका उमेद येयली. 18-19 वर्सां जाल्या उपरांत तुज्या जिवितांत थोडें बदलप घडलें आनीक पोटा पासत आमी थोडे फावटी गांव सोडून घर सोडून आमकां पयस वचचें पडटा असो तूंय पावलो. म्हणटच गोंयचो प्रवास तियात्रांचो तूं कोत्ता आसतना गांवांत तियात्र कोत्ता आसतनाच अकस्मात परदेसांत कसो कितें पावलो? परदेसांत म्हजो व्हडलो भाव आसलो आनी भयण. सो हांवें म्हाका भयणीक सांगलें तेन्ना म्हणटा फोन बीन कांय ना, लॅटर बरयलें आनी ताका सांगलें म्हाका म्हणचें सगळे भुरगे घालपाक वयतात. आनी हांव तेन्ना जाणा तितून बाद तेन्ना 11th SSC जाल्लें आमच्या टायमार. सो हांवें 11th केली आनीक म्हाका हिंगाच आमच्या पोप जॉन 28 हायस्कुलान आनी तेन्ना आमचो प्रिंसिपल फादर एडविन डिसूजा आसलो. आनी आमी तेन्ना म्हणजे आमच्या गांवांत म्हणजे आमची सामकीच गरीब म्हळ्यार सारकी गरीब. सो हांवें फादराक सांगलें फादर म्हाका शिकपाची उमेद आसली फुडें पूण म्हजेर लागीं घडोना. केन्ना सांगलें ताका हांव 9थाक आसना आनी ताणें म्हाका सांगलें चोय म्हज्या लागीं पयशे ना दिवंक म्हाका बोर्डिंगाक रावपाचें गरज. तेन्ना बोर्डींग स्कूल आसलेलें. म्हाका घरा लागीं आमचें जमना, कोण ना आमकां, माय पाय ना, भाव आहा तो एकटो थिंगा आहा आनी तोवूय जाल्यार तितलो हें न्हू. सो फायनान्शियल आमकां कांय ना. फादरान म्हाका रोखडेंच म्हणलें लॉरन्स तूं यो, तुजें कितें आहा तें घेवन यो, कितें सिनरी मांद्री पोटली कितें आहा ती बुक्स कितें घेवन यो आनी राव, नो प्रॉब्लेम, आपूण तुका फ्री शिकयता. सो 2 वर्सां थिंगा बोर्डिंगाक रावलो आनी 11th केली आनी माना कांय चीट बरयलें हांव येता म्हणून. आतां म्हजें शिकोवप तितलें म्हाका नाका, पळयता म्हणून कितें जाता थिंगा. सो बायलान म्हाका विजा काडून गेलो तेन्ना 1978. थंय म्हाका हांव रोखडोच 1 वर्स 6 म्हयने कितें बेकार उरलो आनी थिंगा मानाचो कोणा वळखीचो मनीस आसलो तेणें म्हाका व्हरून एक कंपनीन जॉयन केलो एज ए UDC म्हणून. सो हांव थिंगा काम करूंक लागलो आनी ते कंपनीचें नांव अल-बशीर अल-जैद अल-काझमी म्हणजे मर्सिडीज बेंजाचे एजंट. सो हांव थिंगा काम करूंक लागलो. थोडे दुसऱ्या वर्साक आनी कोण म्हाका गोंयकार भुरगो मेळ्ळो, तेजें नांव आसा, तेजेंय नांव लॉरी मिरांडा फ्रॉम सांकिल्ली. सो तो आमचे लागीं उलयता एक गजाल जाली आनी तो म्हाका लागलो तुकाय मरे तियात्रांचो कांतारांचो शॉक आहा, आर्टिकल बी बरोवपाचो. हांवें म्हणलें वय. आपणाकूय मला एकदम शॉक. आपूण मला सांकेलीसून सायकल घेवन म्हापसा वयताले तियात्राक रातचे पळोवपाक. आनी तेन्ना आमची इश्टागूट जाली आनी तो तेन्ना
होली फॅमिली क्वायर कुवेट तो मेंबर आहलो. तो म्हणल्यार लॉरी तूं कित्याक जॉयन जायना क्वायरान. म्हळें म्हाका कोण इंट्रोड्यूस आपूण व्हरता म्हणला तुका. आनी तुमच्याच गांवचो मारियो फेर्नांडीस मजोडीचो तो क्वायर इन्चार्ज आहलो. सो तेणें म्हाका व्हरून ताका दाखयलो. ताणें सांगलें ओके तूं सिंगींग बरो म्हणटा जॉयन जाव. आनी जॉयन जालो. सो तेन्ना त्या ग्रुपान होली फॅमिली क्वायरान म्हणजे एक तियात्र ग्रूप आसो, शॉर्ट स्टोरी वन एक्ट प्ले ग्रूप आसो, कोणूच तितलो कोंकणीन नाहलो. सो एवरी टायम होली फॅमिली क्वायर थिंगा पेरंट्स डे म्हूण करतात. म्हणजे गोंयकाराचो एक क्वायराचो आमचो गुरू स्पेशली. आनी तितून कल्चरल प्रोग्राम असो डॅन्स सिंगींग सोलो सिंगींग तुका जाय तें कितें. आनी एक मेन कॉन्सेप्ट स्टोरी अशी म्हणजे पार्ट तशी वो वन एक्ट प्ले कशी. सो ते लॉरीन म्हाका लागलो अरे ते पेरंट्स डे करतात तुजे लागीं कितें आहा तें हांव घेवन यो. हांवें म्हळें बरें हांव घेवन येता. आनी पयलोच म्हजो ते होली फॅमिली क्वायरान म्हजो हांवें हें म्हणलो काळो दाग म्हणून दिली स्टोरी. ती स्टोरी अशी जावन आसली. ते दोग जाण फ्रेंड आसले. ते एकलो कॅनडाक वयता, एकलो USA वयता. हें सगळें गोंयांत कितें आसलें तें सोडून घर बार विकून सगळे ते दोगूय वयतात. आनीक एकट्याची कंपनी बंद जाता कॅनडाक. दुसऱ्याक USA आसलें ताका एक्सिडेंट जाता, पांय मोडटा. आनी ते परत दोगूय एक फाटीं फुडें गोंया पावतात. गोंया येतूच ताका रावपाक घर ना. ते कोण दवरलीं तें आपणाचें करून काडलें दोगांयचीं घरां आनी ह्या रस्त्यार पडटात. आनी तेन्ना हांवें त्या तियात्राक नांव दिलें काळो दाग. काळो दाग म्हणजे तेज्या काळजांक काळो दाग पडटा. आनी तांकां फायनल हांवें मॅसेज दिली आमी गोंयांत कितें आहा तें सोडून दुसऱ्या गांवांत वचचें ना. आमचो गांव तो आमचो, दुसऱ्याचो गांव केन्नाच आपणो जायना. सो ती हांवें ताका नांव दिल्लें. लॉरी जायते जाण फिवण्यो मारताले की लॉरी लागच्यान आमकां एक तरी कांतार आयकोंक जाय. कांयच परवा ना. जरी तुका उगडास नासत तुवें तुजो पेपर हाडला म्हणटच आमच्या ऑडियन्सां पसत एक वर्स कोरस. ऑफकोर्स. तुजें उतर मनान चिंतून, तुजें उतर काळजान गुंतून, हांव फुडें सरलो दिवंक तुका म्हजो हात. पूण हांवें चिंतूंक ना मात पूण तूं म्हाका अशें करीत म्हूण. तुज्या उतराच्या फाटल्यान आसलो म्हूण अंतघात. तुजें उतर आसलें शितळ, तुजें उतर आसलें नितळ, नितळकायेच्या उतराक घातलो पोजडो वास. तुजें चिंतालो दीस रात, तुजो आसलो म्हाका विस्वास. म्हज्या विस्वासाक तुवें केलो विस्वासघात. असो एक गरीब चेडो काळजांतले सोडटालो उलास. आयज तो पिसो जावन रस्त्यांनी भोंवता वाडवून काड. सांग कशें तूं विसरलें एकामेकाक दिलेली भास. ताचें जिवीत अशें जावंक तूंच गुन्यांवकारी कास. बरें. आतां लॉरी हीं जीं कांतारां तूं म्हणटालो जावं हें तुजें कंपोजींग तूंच कोत्तालो? हय हांवच कोत्तालो. कितलीं सुमार कांतारां कंपोज केलीं आसतलीं? एटलिस्ट म्हाका दिसता 100 तरी हांवें कांतारां कंपोज केल्यात. नॉट ओन्ली सोलो पूण डुएट्स, ट्रिओज एंड ऑल. आतां कुवेट लॉरी वळख जाली त्या उपरांत लॉरीक जायती वळख आसा म्हणटच लॉरी लागच्यान तुका दुसऱ्यांची वळख जाली आसतली? हय कुवेटाक म्हाका सगळेच वळखतात गोंयकार. म्हणटच कुवेटूय जायते तियात्र जातात, गोंयांतान कुवेट तियात्र वेतात आनीक थोडे बहुत थंयचे लोकल कलाकार तातूंत मिसळ जातात आनी तो तियात्र लोकां मुखार हाडटात. तर असो केन्ना तरी जो कमर्शियल तियात्र कुवेट पावलो तातूंत तुवें कांतारां म्हटल्यार? ना, कमर्शियल केन्नाच म्हणूंक ना आनी म्हाका कोणेच इंट्रोड्यूस करूंक ना. पूण एक दिसाक म्हाका चान्स पडलेलो सेली आपणाचो एक कोणाच्या तियात्रान आयिल्लो
आनी सॅली म्हाका वळखतालो कॉमेडियन सॅली. सो हांव ताका म्हणूंक सोदतालो. तो म्हणूंक लागलो आपोवप दुसऱ्या सुतयात आपटलो जाल्यार आपूण तुका दिवपाचो चान्स. तेन्ना मातशें फाटीं सरलो. लॉरी, तुवें गोंयांक आनीक कोवीड ह्या 2 सुवातांनी तुजो थोडो भोव वावर लोकां मुखार हाडलो. तर तुज्या लागच्यान आयज मेरेन कितले तियात्र तुवें बरयले? आयज मेरेन हांवें तियात्र 5-6 जाले म्हजे. 3 हांवें कुवेटाक दाखयले, ते फूल लेंथ तियात्र, आनी तुज्याच गांवच्या भावाच्या आदारान मारियो. सो आनी थिंगा म्हाका भरपूर हें मेळ्ळें. त्या तियात्राचें नांव आसलें, पयलो तुका सांगलाच, काळो दाग. दुसरो दुबाव, आनीक तिसरो हांवें एक 1 एक्ट प्ले दाखयली, घराचें सूख. आनी तेंच म्हजो फ्रेंड तो लॉरी मिरांडा सांकळेचो, ताणें म्हजे सगळे तियात्र तिणें आपल्याच्या गांवांकूय दाखयले. आनीक एक म्हजो तेणें तियात्र दाखयलो रिसेंटली, म्हणजे 2-5 वर्सां आदीं, उजवाड म्हणून. आनी दुसरो म्हजो दुबावूय तेणें दाखयलो, आनी ती 1 एक्ट प्लेय दाखयली, घराचें सूख. आनी तेन्ना हांव केन्नाय तेंगेर लॉरीगेर पावलो जाल्यार ते सगळे भुरगे येवन म्हाका विश कोत्तात, तुजो तियात्र बरो आहलो, तुजें रायटअप बरें आहलें, तुजीं वोर्डिंगां बरीं आहलीं इन डायलॉग्स. इन एवरी तियात्र म्हजे डायलॉग आहले, एटलिस्ट 30-40 तरी डायलॉग्स एके प्लेन आसतात म्हजे. सो तितून हांव मातशें त्या डायलॉगानूच म्हाका तितली भायर कुवेटाक उमेद दिली, जे म्हळ्यार डायलॉग एकदम बरे आसले. लॉरी बाब, आमी चलता भोंवता आसतना जायतें पळयतात, एक रायटर ह्या नात्यान आमच्या नदरे मुखार कितें तरी आसता जें समाजांत वायट जाता तें आमकां दिश्टी पडटा आनी तें आमी बरोवन हाडटात. तुज्या तियात्रांतल्यान असलें कितें तरी तुवें हाडलां? हय, तियात्रान हाडलां हांवें म्हणचे हो काळो दाग. गोंयकारांक हांवें दाखयलें दिलें ते तियात्रांतल्यान, की आमी गोंया सोडून भायर वयतात. तर ताचेर आमी उलयल्यात. तर तुज्या कांतारांतल्यान अशें कितें तरी भायर सोदता? कांतारांतल्यान हांवें भायर काडलां एक. फाटीं गेल्या आतां कोविडाक लागून खेळ तियात्र बंद जाल्ले, त्या पयलीं हांवें येयला तेन्नाच आमचो फाटल्यान एकलो शेजारी तो खेळ बरयतालो जोडमे वयले, आनी तो म्हणूंक लागलो, ताणें म्हाका पयलो कांतार म्हणटा आसतना कितें कोणाच्या काजाराक सावू तें, अरे आपणाच्या खेळान तूं यो. हांवें म्हळें ओके. हांवें म्हळें तुका मला आपूण कांयच चड दिना. हांवें ताका पयलीं सांगलें हांवें म्हज्या लागीं एक्टींग जायना. हांवें कितें तुजें सॉंग्स बॅकग्रावंड सिंगींग वो कितें आहा तें म्हाका सांग, हांव कोत्ता. ताणें म्हाका एक चान्स दिलो सोलो म्हणपाक. हांवें तितून सोलो म्हणलो. तो सोलोचें नांव जातलें नीत. आयज तुजोच पूत तुका विचार कोत्ता, गोवा म्हजे माय, कित्याक तूं दारून जाताय तुज्याच पुता आनीक दुवाताय. तुका सुटका दिली तेन्ना म्हणोक ना तुका काय, तर कित्याक नीत आमकां मेळ्ळो ना आसन तुज्याच गे गोपान. सुटका तुका दिली रगत वारवून पुता दुवानी, चिंतलेले सुख शांती मेवतेले म्हणून आमच्या घरांनी. सुटका दिवन सुकोबार जालें, बरेपण दिसो ना गांव गांवांनी. सुटका तुका दिवन बेडी घातली आमच्या हातांनी. अशें हांव म्हणटा कित्याक नो धर्मार सरकारी खात्यांनी. कांय फुडें वचचें ना सांगल्यार पासून तांकां उतरांनी. फायल तुजी पोंदाक पडलेली आसतेली तांच्या काबडांनी. दुडू दिल्यार तुजें काम जालें फकत 2च दिसांनी. पंचायत, म्युनिसिपालिटी, मामलादार आनी PWD
चारूय ही खातीं सरकाराची आमकां सगल्यांक चड गरजेची आमकां गरज तर वचत जाल्यार कोण खबर घेना गे आमची सांग माय कोण कोत्तलो सेवा तुज्या गरीब परजेची गोंयां स्वतंत्र जावचे आदीं आसलें संवस्कायेचें चोरयो किरम्यो नासलो कडक रचलो सालाजाराचें आतां चोरयो किरम्यो वाडत वेतात रायजालां चोरांचें आयज आमकां न्हीद मेळ्ळो ना दार बंद जालां आमकां नितीचें देखून आयज उगडास म्हाका येता पुर्तुगेज सरकाराचो स्वतान तो उलयतालो तसोच कायदो आसलो नितीचो तुजी कडक ती हुकूमशायी पूण बूट लागोंक ना हुकूमशायेचो पूण आतां मारामच्यान सोंसूंक जायना करप्शनाचो. वा 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 खरेंच हें तुजेंच कंपोजींग? हें म्हजेंच कंपोजींग. खरेंच म्हणजे समाजान जें कितें वायट घडटा ताचेर तूं ह्या खेळांत ओपनींग म्हणटालो. हांवें ओपनींग म्हणलोलें आनी म्हाका जायते जाणांनी एप्रिशिएट केलें हें कांताराक न्हीद म्हज्या कांताराक आनी हांवें पयलें केपें गार्डनाक आमचो आहले पार्ट्यो आहल्यो सो थिंगा म्हणलें थिंगा कांतार काबार जाता असो हांवें म्हणलें आमचो सेबी हो खेळाचो डायरेक्टर हांवें म्हणलें आतां लेट जाला हांव म्हजें जालें न्हू हांव वयता घरा हांव भायर सरतना म्हाका जायते म्हणजे केपेंचे म्हाका फ्रेंड कोण वळखताले ते येवन म्हाका विश केली तुज्या कांतार म्हणलें एकदम बरें आहलें कंपोजींग आनी कंपोजींग न्हू पूण तें आतां सद्याक करंटली आमच्या गोंयांत घडटा आनी पयलें तुवें कंपेर केलें पोर्चुगीज आनी आतांचे सरकाराक तेजेर म्हाका तेणी बऱ्यो रिस्पॉन्स मेळ्ळी. तेवतीन बाब हे म्हज्या कांताराचें नांव आसा विस्वास. आमच्या मोगा पासत जेजू कुरसार मेलो आमच्या मोगा पासत तो परत जिवन जालो आमच्या मोगा पासत तो नव्यान येतलो असो हो गूट विस्वास आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो पूण आयच्या समाजान न धर्मार कोण चलोना विस्वासान चलतेले मरून गेले ते शाणे देसाचेर न धर्मार एकामेकाचेर फोडटा सार आयज ते विस्वासाक लागून हजारांनी मेले तुज्या गोराब्यान न धर्मार विस्वास दिसना आयज काल बरे गोराबे उजान लासून कोबार जाले खंय गेलो आमचो विस्वास दिसना आमकां तो कास आयज तें विस्वास उतर वाऱ्यार उबोन गेलें. एका गांवान आसलो एक दुडवांकार व्हडलो एकटो जियेतालो कोणूच ताका नासलोलो आपलो सांबाळ करूंक गरीब भुरग्याक पोसलो ताचोच खून करून दुडू घेवन पळोवन गेलो पळया त्या विस्वाशे मनशाक कसलो इनाम फावो जालो विस्वासाक ताच्या विस्वासघात फावो जालो खंय गेलो ताचो मोयपास ताणें केलो ताका घात ताचेंच जेवून खावून बदमास जावन गेलो शेंकड्या वर्सां फाटीं पासून विस्वासान आसलोलो देखून जुजतान जेजू क्रिस्ताक विस्वासघात केलोलो विस्वाशी आसली म्हणून तिच्याच राखणदारांनी फार सोडून खून केल्लो इंदिरा गांधीचो सांग विस्वास तुका आसा जाल्यार बायलेचेर सांग विस्वास तुका आसा जाल्यार घोवाचेर सांग विस्वास तुका आसा जाल्यार भुरग्यांचेर सांग विस्वास तुवें आयज सोडला कोणाचेर
तुझ्या उजव्या हाताक पासून विश्वास नांदावे आताचेर विश्वासान सोडल्यार शेवट ओदरूस आडीत तुजेर विश्वास उतर कोवार जालें सोदल्याना तुका मेवतलें कसले दीस येतेले फुडल्या समाजाचेर तुका तुजोच ना विश्वास केन्नाय दिसाक म्हणटाय रात केन्नाच पात येना का तुज्या विश्वासाचेर विश्वास घोट दवर तुजो तेन्ना सुखी आसतलो वयतेच ते आमच्या रोसतेल्या रोसनाराचेर. खरेंच खूब खुशालकाय भोगता कारण लॉरेन्स फेर्नांडीसाचो कुटुंब म्हज्या सांगाताक आसा म्हणटच लॉरेन्स बाब तांची वळख. चेतन बाब ही म्हजी घरकान्न फ्लोरी फेर्नांडीस ही म्हजी व्हडली धूव रविना फेर्नांडीस आनी म्हजी दुसरी धूव रेटा फेर्नांडीस. खरेंच खूब बरें दिसलें कारण तुज्या कुटुंबा सांगाताक थोडो वेळ आमी सारलो आमी इतलो वेळ उलयताले तें आमच्या बरोबर बसून आसलीं स्क्रिनीर दिसून आसलीं पूण आतां स्क्रिनीर दिसतात. तुवें तुजो काळजांतल्यान म्हाका तुमच्या घरांत येवकार दिलो आनीक एक शोक जालो तुज्या सांगाताक थोडी भासाभास करून तुजो वावर लोकां मुखार हाडूंक. किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. चेतन बाब तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. पयलेच फावट हांव प्रुडंट मिडियाचेर आयलां देखून हांव विश्वास दवरतां ह्या फुडें म्हाका तुजो आदार आनी सहकार मेळटलो म्हणून. ह्याच आशेन आनीक ह्याच मोगान आमी मुखार या जे भाशेन लॉरीचो वावर आमी लोकां मुखार हाडला अशे जायते जाण जे काळोखांत लिपोन आसतले तांच्याय लागीं कोणें तरी आमकां पावोवचें ज्या उद्देशी आमी तांचो वावर लोकां मुखार हाडूंक शकतले. इतल्यानूच लॉरी आनी ताच्या कुटुंबा सांगाताक हाची माणका मते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. चल रे गोंयकार कोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे पोरचे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया माणका मदया